नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका गोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयच्या शाळांनी आतां अक्षय पात्राचें माध्यम खाण। अक्षय पात्राची गोंयांत आसतली व्हडली रांदची कूड, खासा रिपोर्ट। गोंयच्या अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या उणी आशिल्ल्यान राजकीय आरक्षण मेळप अशक्य, केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री रामदास आठवलेचें विधान। सामाजीक न्याय मंत्र्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयांत पडला खवदळ। मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची विजय आनी एसटी समाजाची मागणी। सीमेपायण मंगेशी रानदुकरा खातीर लायिल्ल्या फासात अडकून बिबट्याक मरण। राना खात्यान केलो पंचनामा, फुडलो तपास सुरू। सातेसावे राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या टॉर्च रिलेचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे हस्तुकी उक्तावण। गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी भोंवण्यात आले टॉर्च रिले। आनी मांद्र्या पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी। नळ पडल्यात सुक्यार, पायपलायन दुरुस्तेची थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। आता गोंयच्या मुळाव्या शाळांनी अक्षय पात्राचे मिड डे मील मेळटले। सगळे निकशा अंती अक्षय पात्रा संस्था पात्र थारिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले। गोयच्या शाळांनी मिड डे मिलाची पुरवण आता अक्षय पात्रा ही संस्था करतली। मिड डे मिला खातीरचे टेंडर प्रक्रियेत अक्षय पात्रा, स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, केंद्रीय भंडार मुंबई आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स या 5 संस्थांनी वांटो घेतिल्लो। तातूंतल्या स्त्री शक्ती आणि अक्षय पात्रा मदीं पात्रताये खातीर रस्सीखेच आशिल्ली। निमाणे कडेन अक्षय पात्रान बाजी मारली। सर, माध्यान्ह आहारा खातीर तुम्ही खंय अक्षय पात्रा ही संस्था सिलेक्ट केला, ही खरी गजाल? हय, खरी गजाल म्हणल्यार कितें, आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान एक हें आयिल्लें, आमचे प्रोग्राम एडवायझरी बोर्डाची मिटींग जातकीर ताचे मिनिट्स आयले पळय न्ही, तेन्ना तांची एडवायझरी आयिल्ली की आमी खंयच्या तरी एनजीओक नाल्यार आनी खंयच्या हाका इनवॉल्व करपाचें एक्सप्लोर करा म्हण पॉसिबिलिटी। सो आमी टेंडर फ्लोट केल्ले, 5 जाणांनी एप्लाय केल्ले इनिशियली। फायनली दोनूच फॉर्म्स उरिल्ली, एक स्त्री शक्ती म्हणटा ते आनी दुसरे अक्षय पात्र फाउंडेशन। सो फायनल ते हे जातकीर अक्षय पात्र फाउंडेशन म्हणटा ते क्वॉलिफाय जाले। तांणी 5000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपाची तयारी दाखयल्या आनी सगळें सेटअप जातकीर सो आमी तांकां कम्युनिकेट केल्या की 5000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपाक तुम्ही हे जाला, क्वॉलिफाय जाल्या म्हणून। ताज्या मागीर फुडलें कांय जावना। सो आमी ते भुरगे खंयचे ते डिसायड करूना आनी तांचे फुडले कांय तयारी केन्नाच्यान स्टार्ट करपाचें तशें आमकां कांय आयिल्लें ना। पूण अक्षय पात्र फाउंडेशन म्हणटा ते त्या टेंडरान क्वॉलिफाय जाल्या आनी दे वन द बीड। सुरवातीक 5000 विद्यार्थ्यांक माध्यान्ह आहाराची पुरवण करपाचे अक्षय पात्रान मान्य केला। हेर बाकीच्या आपमजत गटांक मेळटात तितलेच पयशे अक्षय पात्राक दितले अशें शिक्षण संचालकान सांगलें। सर, आता गोंयान खंयच्या हेजेर नॉर्थ गोवा की साऊथ गोवा ते सिलेक्ट करूंक ना आनी खंयच्या शाळा ते काय सिलेक्ट करूंक ना? ना, कांयच सिलेक्ट करूना। ओके, म्हटल्यार अराउंड म्हणजे 5000 भुरग्यांक ते हे करतले। मागीर तुमी तांकां परत खंयच्या भुरग्यांक ते तुमी सांगतले की ते सांगतले तुमकां? ना, आमी दितले। तुमी दितले? आतां पासून कितें कशें आसा, आमचो फर्स्ट प्रेफरन्स आसा की जर पीटीए बी आपण स्कुलान जर कूक करून दिता न्ही जाल्यार दॅट इज द फर्स्ट चॉयस। फाल्यां खंयच्याय स्कुलान सांगलें की पीटीए कूक करता तांचे ओन स्कुलान, दॅट इज द वे इट शूड रन, की स्कुलानूच ते शिजोवपाक जाय आनी भुरग्यांक खावपाक दिवपाक जाय। सो प्रेफरन्स नंबर 1 इज फॉर पीटीए। नाल्यार आमचे बाकीचे आता सध्या 9 पीटीए आता 9 स्कुलांनी पीटीए कूक करून दिता। ओके, बाकीचे अराउंड 98 आमचे कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा आनी थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन खूब भुरगीं आसा
एक वेळ तांचे कडेन सप्लाय करपाक तांकां प्रॉब्लेम येता आसत. ते आमी पळयतले खंय कितें आतां पयरूच एक हांगा प्रॉब्लेम जाल्लो फोंडा तालुक्यान. हय. कितें तरी पुलाव दिल्लो तातूंत कितें तरी हें सापडलें. हय. सो तशें कितें आसा जाल्यार आमी विड्रॉ करतले तांचे हें आशिल्ले त्यो केसीस. ओके. आनी आमकां हे सगळे आमच्या प्रोसिजरान आमचे हे आसा पळय न्ही FDA तांचो आमकां भयंकर हेल्प जाता, कित्याक ताका लागून क्वॉलिटी खुबशी आमची इम्प्रूव जाता. कित्याक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ते आमकां सारको बेस्ट सपोर्ट करता आनी ताका लागून क्वॉलिटी मातशी इम्प्रूव जाल्या. माध्यान्ह आहाराची पुरवण करपा खातीर अक्षय पात्राची गोंयांत व्हडली रांदची कूड आसतली. थंयच्यान ते शिजयल्ले खाण विद्यार्थ्यां मेरेन पावयतले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार सुमार 70 किलोमिटराच्या रेडियसान ह्या संस्थे कडल्यान जेवणाची पुरवण जातली. जेवणाची हाड व्हर करपा खातीर तांचे कडेन खासा गाडयांची वेवस्था आसतली, जातून जेवण गरम उरता. सर, अक्षय पात्रा म्हटले की पहिले लक्षात येता ते मेगा किचन. तो मेगा किचनाचे जो सेटअप आसा तो गोंयांत ते हाडटले की ते कशें कितें सेटअप करतले आपले किचन, की प्रत्येक स्कुलांनी वचून करून दितले? ना 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 ते तांचो एक सेटअप आसतलो आनी थंयच्यानूच मागीर ते स्कुलांनी हे करतले. खंय तांचो सेटअप जर एक कडेन केलो न्ही, त्या सेटअपा कडल्यान 70 किलोमिटर पर्यंत ते डिलिव्हर करूंक शकता अशें तांचें हें आसा कमिटमेंट. आतां सपोज वेर्णा समज एक सेटअप केलो तांणी आपलें किचन, सो वेर्णाच्यान ते सहज काणकोण पर्यंत वचूंक शकतले आनी तशेंच पेडण्यां सप्लाय करूंक शकतले. आनी तांचे ते सप्लाय बी आसतले जे आमकां ताणें तांच्या प्रपोजलान दिला. ते तांचे गाडयो अश्यो आसतल्यो की जेवण भितर गरम उरतलें. सो भुरग्यां पर्यंत जे जेवण पावतले अशें तांणी जे प्रपोजलान सांगलां तें. कित्याक आमी आमचे थोडे विजिटी करून आयिल्ले आसा तांचे खंय खंय सप्लाय करता ते, आनी जे आमी जाणून घेतला अजून पर्यंत ते तरी बरें दिसता पिक्चर. फुडें कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. हालींच कांय दिसां फाटीं फोंडे वाठारांतल्या शाळांनी दिल्ले माध्यान्ह आहारात किडी सापडिल्ल्यो. ते उपरांत FDAन संबंदीत आपमजत गटाचे रांदचे कुडीची तपासणी करून तांचे खाण बंद केल्ले. इतले दीस गोंयच्यो संस्था शाळांनी माध्यान्ह आहाराची पुरवण करतल्यो. आतां तोय वेवसाय गोंया भायल्या संस्थांच्या हातांत. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुशांत गांवस. गोंयांत अनुसूचित जमातींक आरक्षण मेळप अशक्य आसा अशें विधान केंद्रीय सामाजीक न्याय मंत्री आनी RPIचो फुडारी रामदास आठवले हांणी केलां. गोंयांत आयिल्ले कडेन आठवलेन पत्रकार परिशद घेतली, तातूंत ते उलयले. आठवले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां मेळ्ळ्यात. गोंयांत फाटल्या कांय तेंपासावन अनुसूचित जमातीक म्हळ्यारूच STक राजकीय आरक्षण दिवची ही मागणी चर्चेत आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2027च्या विधानसभा वेंचणुके मेरेन आरक्षण दितले अशेंय विधान केल्ले. मात आतां गोंयच्या ST समाजाक राजकीय आरक्षण मेळप शक्य ना. हे राजकीय आरक्षण मेळोवपा इतली लोकसंख्या अनुसूचित जमाती कडेन ना अशें विधान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हांणी केलां. तांच्या ह्या विधानावेल्यान गोंयच्या ST समाजाक आरक्षण मेळटले काय ना हो प्रस्न आता परत उप्रासला. तुम्ही सांगितलं अशक्य आहे, कशा गोष्टी? ST रिझर्वेशनचा जो विषय आहे तो या ठिकाणी शेड्यूल कास्टचे पॉप्युलेशन रिपोर्टला 2% आहे. ती 5% करावी अशी एक मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली आहे. या गोव्यामध्ये शेड्यूल कास्टचे लोक बरेच मोठ्या प्रमाणात राहतात आणि त्यामुळं त्यांना शेड्यूल कास्टचं सर्टिफिकेट मिळालं तर 5% रिझर्वेशन द्यायला हरकत नाही. पण शेड्यूल ट्राईबला या ठिकाणी रिझर्वेशन शिक्षणामध्ये नोकऱ्यामध्ये आहे, परंतु पॉलिटिकली रिझर्वेशन आहे. एखादी जागा रिझर्व करण्याच्या संबंधामधला जो विषय आहे तो अडचणीचा यासाठी आहे की शेड्यूल ट्राईबचं पॉप्युलेशन हे नगण्य अशा पद्धतीचं आहे आणि शेड्यूल कास्टला सुद्धा गोव्यामध्ये एकच जागा रिझर्व आहे. त्यामुळं शेड्यूल ट्राईबसाठी या ठिकाणी विधानसभेची जागा रिझर्व ठेवणं अशक्य आहे. गोयच्या SC खातीर खासा महामंडळ गोय सरकारान स्थापन करचे. तशेंच सध्या आशिल्ल्या महामंडळापैकी एक महामंडळाचेर SC मनशाची नेमणूक करची अशी मागणी रामदास आठवले आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन खंय केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी यांची RPIच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि त्यांच्यासोबत जवळजवळ अर्धा तासपर्यंत आम्ही चर्चा केली आणि त्याच्यामध्ये एकतर रिपब्लिकन पक्ष आणि मागच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये एकही जागा न लढवता BJPच्या सगळ्या जागांवर आम्ही त्यांना सपोर्ट केला होता. त्या बदल्यामध्ये RPIला एखादं महामंडळ चेअरमन पण देण्याचं त्याने मान्य केलं होतं. पण आतापर्यंत काय तो निर्णय होऊ शकला नव्हता.
आज मात्र त्यांच्यासमोर हा विषय मांडल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब आपल्या ओळखीने आधीच दिलेली आहे की आपण कोणतं महामंडळ खाली आहे ते पहा आणि आमचे सतीश बोरगावकर गोव्याचे अध्यक्ष आहे त्यांना त्या महामंडळावर त्यांची नेमणूक करण्याच्या संबंधातली आदेश त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहे आणि लवकरात लवकर त्या ठिकाणी आयपीएल महामंडळ मिळेल अशा पद्धतीची आम्हाला आशा आहे. दुसरा मुद्दा आमचा हा होता की जो गुंडील समाज आहे, गुंडील समाज 60-70 वर्षापासून या ठिकाणी राहतो आहे. तर जसा गुंडील समाज हा व्हीजेटीमध्ये येतो, तो केंद्राच्या यादीमध्ये ओबीसीमध्ये आहे. तर हे गोव्यात राहणारे जे सगळे गुंडील समाजाचे लोक आहे, व्हीजेटी समाजाचे लोक आहे, त्यांना ओबीसीचा दर्जा द्यावा अशा पद्धतीने त्यांच्याकडे आपण मागणी केलेली आहे. त्याचबरोबर शेड्यूल कास्टसाठी एक जसं आता शेड्यूल कास्ट आणि ओबीसी असं आर्थिक विकास महामंडळ आहे. तर आम्ही मागणी केलेली आहे की शेड्यूल कास्टसाठी सेपरेट महामंडळ असावं त्याचा आपण विचार करू असं ते म्हणालेले आहे आणि इतरही काही विषयावरती आपण चर्चा केलेली आहे. समीप नार्वेकरासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयांत वातावरण बरेंच तापलां. राजकी पावण्याचेर खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्या. त्या भायर एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी हाचो खर निशेध केला. हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन खरेपणी न्याय दिवपाक जाय आशिल्लो, पूण ताणें गोंयच्या एसटी समाजाचेर अन्याय केल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. हाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी तांणी केल्या. एसटी आरक्षणाचो मुद्दो खूब दीस जाले चालू आसा. सरकार म्हणटा आमी तांकां दितले, रिप्रेझेंटेशनाक वयतात आनी आतां हें वक्तव्य कशें पळयता तुमी ह्या सगळ्या घडामोडीं कडेन आनी मेळटलें आरक्षण काय ना तुमकां कितें दिसता? ना म्हाका दिसता हो सामाजीक न्याय मंत्र्याचें जें हें आसा स्टेटमेंट आहा हो एक स्टेटमेंट ऐतिहासीक अन्याय जाल्ले समाजाचेर एक व्हडलो अन्याय. सो तो न्याय दिवपाक येवंकूच ना मूळ गोंयकारांक. हे गावडा कुणबी वेळीप म्हणटा ती जी जात्यो आसा हांकां 2003 रिकॉग्नायज केले एसटी कम्युनिटी म्हणून. पयलीं ते ओबीसी म्हणून आशिल्ले. 2003 तांकां एसटी म्हणून रिकॉग्निशन मेळ्ळें आनी तेन्नाच्यान पॉलिटिकल रिजर्वेशन तांकां मेळचें हो डिमांड सातत्यान ते घेत चालू, हो डिमांड चालूच आसा. हो जोकर येता आनीक स्टेटमेंट काडटा की तांचे कडेन पॉप्युलेशन नान सेन्ससान ते हें जायना म्हणून तांकां एसटी रिजर्वेशन मेळचें ना म्हणून. सो हाका हे मंत्र्याक सिरियसली घेवप, कित्याक चड करून रामदास आठवलेक लोक अशे ताजो एक फकाणां कशी करतात, ताका कोण सिरियसली घेना. सो ताका खरोच सिरियसली घेवप काय ताका सामकें ताजी टिका करप आनी कंडेम करप ताजो स्टेटमेंट हो म्हाका प्रश्न पडलो. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आहा. ह्या स्टेटमेंटा खातीर सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन एसटी समाजाची माफी मागची अशी मागणी एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. हे स्टेटमेंट दिवपाक ताका कोणें सांगले हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी तांणी केल्या. पळयात तांचे म्हणणे. अजून पर्यंत 16 ऑर्गनायझेशनाचे डिसिजन बॉयकॉट म्हणून आसा, पण हे जे आता चाललेले आहा सध्या प्रेझेंटली जे स्टेटमेंट काडटा पळय, लोकांनी आमकां कंटिन्युअसली आमचे जितल्या ग्रुपांनी हांगा कन्वर्सेशन जालां कितें ते आयज बीजेपीक दाखोवपाची गरज आसा म्हणून. आनी हातून बीजेपीचे सपोर्टर सांगता, बीजेपीचे जे सपोर्टर सुद्दां म्हणटा की आमी ह्या फावटी कितें आहा तें दाखयतले. सो डिसिजन कितें जावंक शकता तें आमच्या लोकांचेर डिपेंड आहा. तेज्या प्रमाणे आमचो ग्रावंडाचेर डोर टू डोर एज कॉर्नर मिटींग चालू उरतल्यो. हे क्लियर दिसता की जेन्ना तो लिडर जेन्ना गोंयांत येता म्हणल्यार कोण हेड ऑफ द स्टेट, कोण चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवणे जायल्या शिवाय दे आर वेल ऑर्गनायज्ड पार्टी. बीजेपी इज वेल ऑर्गनायज्ड पार्टी. दे हॅव देअर कॅडर्स इन प्लेस. जरी तर तो गोंयांत येता, चीफ मिनिस्टराक मेळटा आनी असलो स्टेटमेंट करता म्हणल्यार आमी चिंतपाचें कितें? चीफ मिनिस्टराच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या प्रमाणे ह्यो गोष्टी जाला आनी जरी तर जावं ना जाल्यार ताणें आठवलेन म्हणचे की बाबा आपल्याक हाज्या बद्दल कांयच खबर नाशिल्ली म्हणून तेणी सांगचें. नाजाल्यार तेणी हेंय सांगचें की ताका कोणी हो स्टेटमेंट काडपाक लायला गोंयांत येवन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सीमेपायण मंगेशी रानदुकऱ्या खातीर लायिल्ल्या फासात अडकून एका बिबट्याक दुर्दैवी मरण आयलें. ह्या बिबट्याचो फाटल्या कांय दिसांसावन मंगेशी आनी हेर वाठारांत वावर आशिल्लो म्हणून थळावे सांगतात. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनाथळार वचून पंचनामो केलो.
मंगळारा सकाळी सीमेपायण मंगेशी फासा काडकून हे बिबट्याक मरण आयले. फाटले कांय दीस हो बिबटो मंगेशी आणि हेर वाठारात धुमाकूळ घालतालो म्हण थळावे सांगतात. ह्या बिबट्या वांगडा आनीकय खंय 3 बिबटे आसात. ह्या बिबट्यांनी खुबशा पाडकांचेर हल्लो केला म्हण थळावे सांगतात. आता 7-8 दीस जाले. त्याचे पयलू तो येवन परत वेलगांव गेल्लो. वेलगांवचो कुत्र्याक खालो आणि पेडका खाल्ले आणि परत तो एवढीच्यान येयलो आणि आयज तो बाय एका लागला. तेन्ना आनीकय आसा त्या चौगान कितले दिसताले ते पयलू फाटले दिसांनी. हो दुसरो आता. आणि गरवा किती हे केला गरवा? हय म्हागेले 3 पाडजे खाल्ले गेल्ल्या वर्सा पयल्या वर्सा 2 वर्सांनी 2-1.5 वर्सांतले ते. आणि असा म्हणता तू? आणि आसा. हे रस्त्यान लोक मोठ्या प्रमाणात यो वच करतात. जर आनीकूय बिबटे थंय आसत जाल्यार रान खात्यान ते संबंधीत जतनाय घेवची म्हण सरपंच मागता. आतांच हांगा वाघ मेल्लो सापडलो. फाटले दिसांनी खुबसो वाघाचो एक थैमान जाल्लेल्या भशेन हांगा आशिल्ले. सगळ्याक आमकां पंचायत एरियेक लोक फोन करून सांगताले वाघ आसा कुत्रे कोण म्हणटा आपल्या गोरवां व्हेली कुत्र्या व्हेली अशें करून कशें कितें फॉरेस्टाक आमी लेटर केल्ले तशें फोनूय करून सांगलेले. तर बेगींतल्यान बेगीन फॉरेस्टान हांगा ह्या आमच्या लोकांक सेफ्टी खातीर पावलां उचलची. हांगा हो रस्तो आमच्या मंगेशीच्यान फोंडेच्यान कुंडय पावता. तेन्ना रातचे केन्नाय लोक हांगसरल्यान यो वच करीत आसता. तेन्ना हेजेर मातशें फॉरेस्टान लक्ष दिवन आमचे मातशें लोकां खातीर तेजी लक्ष दिवन तेंची सुटका करची. बिबटो फासा काडकून मेल्ल्याचे कळटना रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. गोमंतक टीव्ही खातीर संदीप पालकर. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या टॉर्च रिलेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. 26 ऑक्टोबरासावन सुरू जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा पुराय जाल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो आदर्श घेवन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत तरणाटे खेळगडे तयार जातले असो हावेस मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. हे वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे लेगीत हाजीर आशिल्ले. गोंयांत पहिलीच खेप राष्ट्रीय खेळा सर्ती जातात. 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळात ह्यो सर्ती जातल्यो. मंगळारा 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या टॉर्च रिलेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या खेळा सर्तीक 2.5 लाख लोकांक थेट प्रत्यक्ष हजेरी लावन हे खेळ पळोवपाक मेळटले. जाल्यार देशभरातले 10,000 परस चड खेळगडे ह्या सर्तीत वांटो घेतले. सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीची टॉर्च रिलेची सुरवात काणकोणा जातली जाल्यार समारोप तिसवाडी म्हालात जातलो अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. टॉर्च रिले 17 दीस चलतली. मिनिस्टर्स आयले आमदार आयले असो तसो एकंदरीत कार्यक्रम संपूर्ण गोंया भितर आज 11 तारीख ते 22 तारीख पर्यंत आमी करपाचो ठरयलेलो आसा. त्या वाला भितर सुद्धा आमची बरीचशी हायस्कूल अंतर्गत पेड हायस्कूल सुद्धा आमी थोड्या भुरग्यांक भितर थोडीशी अवेअरनेस जावची. खास करून जे ग्रामीण भाग जे आसा त्या भागां भितर ही टॉर्च रॅली वचून ह्या 37 नॅशनल गेम्सा भितर एक क्युरियोसिटी निर्माण करची आणि त्यावेळी आमच्या भुरग्यां खातीर एक नॅशनल गेम्स गेम किंवा आपणय व्हडलो जाल्यानंतर त्या नॅशनल गेमा खातीर नॅशनल गेम्सा खातीर भाग घेवपाक शकता काय कितें अशें तरेचो एक स्वप्न तांच्या मनांत तांचे भितर मागोवपा खातीर आमचो आमचो संकल्प आसा. 43 पैकी 41 खेळा प्रकारा खातीरच्यो सगळ्यो साधन सुविधा गोंय सरकारान तयार केल्यात. गोल्फ आणि सायकलिंग सर्ती फकत गोंया भायर जातल्यो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. At present for the national games, 100% national games infrastructure we had prepared. Whatever the requirement is there, whatever we can do from the state side, we have completed the infrastructure except for the 2 games. One is in golf.
One is a golf and one is a cycling velodrome. These two are not there. Otherwise, 100% all the 43 sports disciplines, 41 sports disciplines we are doing in the state of Goa. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर आणि समीप नार्वेकार. मांद्रे वाठारात एका वटेन उदका खातीर वळवळे जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी. मांद्रे वाठारात जायते कडेन अश्यो उदकाच्यो पायपलायनी फुटल्यात. थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन हे विशीं कागाळ करून पसून कसलोच उपेग जावंक ना. गोंयांत फकत गिमातूच न्ही जाल्यार पावसांत लेगीत उदकाचो उणाव आसता. मांद्रे तर उदकाची सामकीच कमी. एके वटेन अशें चित्र आसतना दुसरे वटेन मांद्रे पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी चालू आसा. मांद्र्या, आश्वे, मोरजे चर्ची कडे, तुये, सोणये, सावंतवाडो ह्या वाठारात उदका खातीर सध्या लोकांचे हाल. हांव एक सांगूंक सोदता की PWD खात्याचो पाणी सप्लाय, वॉटर सप्लाय करता तेंचो इतको कारभार गलथान जाल्लो आहा की जे पायपलायनी फुटल्या ते पायपलायनी फुटल्या ते तांकां पळोवपाक टायम ना. सावंतवाड्या 2 कडेन फुटल्या आनी फुडें आश्व्या फुटल्या, सावंतवाड्या 2 कडेन फुटल्या आनी ती लोकांक पाणी कितकें मातता इल्ल्या थेंब पाणी येता आनी सारकी सप्लाय मेळना. त्या वक्तार ह्या PWD खात्यान, वॉटर सप्लायन त्या आसा तेणी मातशी दखल घेवची आमची नागरिकांची. आनी जो आवटलेट आमकां सावंतवाड्यार दवरलेलो आसा टँकरी भरपाक, त्या हेतलान इकून खंय तरी दुसरे कडेन व्हरता. कित्याक आमकां हें प्रेशर पाणयाचो मेळना, अजिबात प्रेशर मेळना. ही म्हाजी नम्र विनंती आहा. मांद्रे वाठारात जायत्या ठिकाणी उदकाची पायपलायन फुटोवन दिसादीस हजारो लिटर उदक वाया जात असल्याचे चित्र दिसून येता. फाटल्या 2 दिसां पयलीं आश्वे मांद्रे चर्च वाठारात अशीच एक जलवाहिनी तुटून जायते उदक वाया जात आसा. ताचेर भौशीक बांदकाम खातें उदका विभागान दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान जायते उदक भायर वयता आनी तेचे खातीर लोकांक उदक मेळना. पेडणे वाठारांतल्या जायत्या जनतेक उदका खातीर धांवपळ करची पडटा. केन्ना केन्ना अधिकाऱ्यांक घेराव घालचे पडटा, मोर्चे व्हरचे पडटात, पूण उदकाची जाय तशी सोय जायना. निवृत्ती शिरोडकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काकुलो मोला कडेन वचपी रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्यार व्हडली फोंडकुलां पडिल्ल्या आनी ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी लोकांक गचके खावचे पडटात. इतलेंच न्हय तर ह्या रस्त्यार फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान खडी घाल्ल्यान गाडयो चलयतल्यांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ओके, काकी तुमी हांगासून डेली वयता? आमी डेली वयता, पण आमकां हांगासून वयता आसतना खूब प्रॉब्लेम जाता. हे सगळो न्हू रस्तो पिड्डे जाला. कांयच पळय हे खडबडीत जाला आनी सामको त्रास जाता वचपाक. ओके, कितले दीस जातले सुमार हांगासर आतां? दीस जाले न्हू आतां. म्हयनेच जातले? म्हयनेच जाले. ओके, जाले खूब म्हयने जाले आतां. डेली तुमी यो वच करता? यो वच करता, पण आमकां असो त्रास जाता की हे खडखडून हे येता फाटली सुद्दां प्रॉब्लेम जाता सगळ्यांच्या. आनी कितें त्रास अशें लोकांक सगळ्यांकच त्रास जाता न्हू हे केला ते. आमचें जायना आमकां. कितें रिक्वेस्ट बीन करता सरकारा कडेन? करून दी म्हणून आमकां मातसो बेगीन करून दी म्हणून. आनी कांय हय. आनी फुडें जर पळयत जाल्यार शकारो घातला सगळो. हय, अजून रस्तो करूंक ना. बेगीनच्या बेगीन प्रमोद सावंता कडेन आमकां मातसो बेगीनच्या बेगीन करून दिवं. 10 ऑक्टोबर हो दीस संवसारीक मानसीक भलायकी दीस. ते निमतान गोंयभर विंगड वाठारांनी रॅली काडून तशेंच कार्यावळी आयोजीत करून हो दीस मनयलो. मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है. 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 आज का दिन जो है मेंटल हेल्थ डे के नाम से नियुक्त किया गया हमारी सरकार की ओर से. मेंटल हेल्थ बन गया एक ऐसी प्रकार की दिमागी परिस्थिति जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो हमारे अंदर होती है. बहुत सारे बच्चों के अंदर डिफेक्ट होता है. ये प्रोडक्शन डिफेक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता. लेकिन ऐसे जो डॉक्टर होते हैं
जो साइकियाट्रिस्ट करता है ये उसको थोड़ा सा ट्रीट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रास्ते पे लाने का प्रयत्न है। लेकिन अभी इसके कारण क्या है, बहुत सारे कारण हैं। इसके कारण ये होते हैं कि घर में ज़्यादा अटेंशन ना मिले या फिर परेशानियाँ, बार बार घर के अंदर झगड़े। The mental health is very important for the youth. It belongs to youth. तुम्ही असा youth मंडळाने त्यांचे जर mental health कडे उलट जर तुम्ही focus अभी म्हणता mental health in the technology nowadays students are more addicted towards the mobile. Disturbance त्याचा जर मोबाईलात वगैरे त्याचा gaming आहे and we have to full concentration देऊन because of the technology. Technology is good. पण जी technology असतात ती मराठीत येतात, पण त्याचा किती यूज करा that is in our hand. The students I request मोबाईल तितलंच वापरा, जसं मोबाईल बरं असा तसं वाईटही असा. As I said, you can get addicted towards the mobile. Today we are celebrating World Mental Health Day, and District Mental Health Program of South Goa is celebrating this World Mental Health Day by conducting a program of dance and an exhibition. So we here as District Mental Health Program create a lot of awareness programs. This is one of it. Our team comprises of myself, Dr. Shilpa Pandya, psychiatrist, Dr. Arpita Sirsikar, psychiatrist, Alia, psychologist, Rama, psychiatrist, social worker, and Leela, who is a staff nurse. So we are a 5-member team, and we go to all the periphery of South Goa hospital of South Goa and do see mental health cases. There are multiple services available for mental health. Can come and seek those help, right from addiction treatment facility, tobacco cessation OPD, our psychiatry OPD. We have multiple other OPDs as well which do take care of mental health. So this is the message which we are trying to do. We have Telemanas as well on the table. So trying to bring all the psychiatry, mental health related streams together at one place and telling people that see there are so many options available. You just have to approach one of them and you will definitely get help from it. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जिग्नेश है क्या? केक में अंडा है. मिर्ची बदली क्या? अच्छी है. कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी. मजा आ गया.